केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान इयत्ता 5वी ते 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचे धोरण रद्द केला। आता नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचे ना। तांचे खातीर 2 महिन्या भितर परतून परीक्षा घेतले ती पास जावन फुडल्या वर्गात वचपाची तजवीज केल्या। नव्या धोरणा प्रमाण नेमान परीक्षे उपरांत बढतीचे निकष पाळपाक शकनाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक अतिरिक्त संद दितले। निकाल जाहीर जाले उपरांत 2 महिन्या भितर परतून परीक्षा जातली। पास जावपा खातीर ही संद आसतली। परतून घेतिल्ले परीक्षे उपरांत विद्यार्थी नापास जाल्यार तांकां त्याच वर्गात दवरतले। परतून परीक्षा दिवपी विद्यार्थ्यांक बढतीचे निकष परतून पुराय करपाक अपयश आयल्यार ताका वा तिका त्याच वर्गात दवरतले। हे खेपे वर्ग शिक्षक विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतले अशें अधिसुचोवणेंत म्हळां। तशेंच भुरग्यांक लेगीत मुळावे शिक्षण पुराय जाय मेरेन खंयच्याच शाळेंतल्यान भायर काडचे नात अशें सरकारान स्पश्टीकरण जारी केलां। केंद्रीय विद्यालया, नवोदय विद्यालया आनी सैनिक शाळांसयत केंद्र सरकारावरवीं चलपी 3000 परस चड शाळांक हो नेम लागू जातलो अशें शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगले। हाच्या आदींच दिल्ली सयत 16 राज्यांनी आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी ह्या 2 वर्गां खातीर अशें धोरण पयलींच काडून उडयल्लें। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभुंयचो फेसबुक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभुंय वेबसायटीर www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभुंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।